नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव संजीवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्यान टायगर रिझर्व करप समान न्ही म्हणटा राना मंत्री विश्वजीत राणे। धारगळचो महामार्ग की मरणाचो सापळो लोक विचारपाक लागल्यात प्रश्न कडी पडिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय। न्यायालयाचे कामकाज कोंकणीत ना शक्य सांगता काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप्यांचेर करात कारवाय कुचेलीच्या लोकांची म्हापशे पालिके कडेन मागणी। म्हापशा फुटली उदका पायपलायन कितलेशेच लिटर उदक व्हांवून गेले फुकट। FC गोवाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हूण कार्लोस पेना हांची नियुक्ती। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। गोंय एक ल्हान राज्य, ते खातीर टायगर रिझर्व करप समानी। तशें करीत जाल्यार खुबशे नेम आसात जे पाळपाक कठीण जातले अशें मत रान खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हणलां। कांय पर्यावरणवादी थळावो वाठार टायगर रिझर्व करपाची मागणी करतात खरें, मात ते करप समा जायना अशें विश्वजीत म्हणटा। Environmentalists who are there, we all understand that you are very passionate about the state of Goa. We are also equally passionate about the state of Goa. I come from an area and a constituency which is nested in the Western Ghats. And one thing I can assure the people of Goa, that Goa is a very small state. We have various issues such as core, buffer and several other issues which are there. If I start reading from the Act what all is required for a tiger reserve, then the people will understand exactly what I am trying to say. Actually, I had just taken down a small pointers in order to make the people of Goa understand that I love animals. I love tigers. Tigers is one of my favorite animals, and also many times when people sometimes don't understand what I'm trying to say. What I'm trying to say is Goa is too small for a tiger reserve because it doesn't have here tigers in the state of Goa. We generally find them through the tiger traps, the traps that are put for movement of animals in the wildlife sanctuary. दारगळे सबंद हायवेचेर खडी पडल्या। रस्त्यार पडिल्ले हे खडयेक लागून एकात्रो अपघात जावं येता। खडी पडिल्ल्याचे पळोवन थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक आपयले, पूण तांचे कडेन नियंत्रणा नाशिल्ल्यान ही खडी काडटलो कोण असो प्रश्न निर्माण जाला। महामार्गाच्या कामाक लागून ह्या आदी कितल्याशाच लोकांक जीव वगडावचे पडल्यात। आतां महामार्गाचेर पडिल्ले खडयेक लागून हांगसरल्या यो वच करप्यांच्या जिविताक धोको उप्रासला। तेन्ना बेगिनातल्या बेगीन ही खडी काडून गाडी चलोवप्यांक थाकाय दिवची अशी मागणी जावपाक लागल्या। तुम्ही पळयता की हांगा एक 100 मिटराचे खडी पडलेला। म्हाका दिसता तो ट्रक खडी घेवन वयता आसता तेची तो फाळो सुटून खडी पडल्या आसली, पण पडल्या ती खडी पडल्या, पण हेका आतां रिस्पॉन्सिबल कोण? सोल्युशन कोण दितलो आमकां? आतां आमी पळयता 2 व्हिलर कार हांगच्यान वयता बडे 5 ते खंय 2 मिटर अशें पडून गेले अशें वयता। सो आमी आतां अर्दे वळ हांगा रावल्या, फायराक फोन मारल्या, फायराची गाडी येयल्या ते म्हणटा, पण आमच्या कडेन एक्विपमेंट ना। सो जर एक्विपमेंट ना जाल्यार सोल्युशन कोण दितलो आमकां? PWDचा आमच्या कडेन नंबर ना, पुलीस स्टेशनाक फोन मारला, पुलीस स्टेशनाक अजून पावना। सो हेचेर आन्सर कोण दितलो आमकां? फाल्यां कोण पडलो मेलो जाल्यार कोण जबाबदार हेका? मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे कामकाज इंग्लिशे वांगडा कोंकणींतल्यानूय जावचे ह्या मुख्यमंत्र्याच्या उलोवपाक काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरान येवकार दिला, पूण न्यायालयाचे कामकाज कोंकणींतल्यान शक्य नाशिल्ल्याचे तो सांगता। न्यायालयाचे कामकाज कोंकणींतल्यान जावपाक जाय जाल्यार ह्या विशींचो बदल फकत प्रिन्सिपल बेंच करपाक शकता। ते शिवाय हेर घटनात्मक बदल घडोवपाक गरजेचे अशें कार्लोसान म्हटलां। Statement of the Honorable Chief Minister that he wants to try to make Konkani
the language for a high court, in my personal view, would be welcome, because that would help a lot of people, especially those who cannot afford to bring a lawyer, would like to argue cases themselves, are comfortable in the Konkani language to argue their case. But I see certain difficulties, and the difficulty which I see is in Article 348 of the Constitution. Article 348 of the Constitution provides that notwithstanding anything in the foregoing provision of this part, until Parliament by law otherwise provides, all proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in English. There is a proviso there which is clause 2, which allows the governor of a state may, with the previous consent of the President, authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of the state in proceeding in the High Court having its principal seat in that state. Now please watch these words carefully. It allows the governor of a state to make a request to the President of India, which means the request is a previous request, a previous consent has to be obtained from the President by the governor of the state to use, besides Hindi, any other language used for official purpose, which means he can make a request to use Konkani. But there is one small clause here. In the proceedings in the High Court, having its principal seat in that state. कुचिले रस्त्या कुशीक कोयऱ्या चोराशी सासून रावल्यात. रस्त्या कुशीक सासून राविल्ल्या कोयराच्या वासाक लागून घाणी पडल्यात. हळशिकावण्या वासाक लागून हांगसरल्यान यो वच करप्यांक बरोच त्रास जाता. लोक हाडून हाडून हांगसर कोयर उडयतात. म्हापशे पालिकेचे ह्या प्रकाराचेर कसलेच लक्ष ना. हो कोयर आतां ल्हव रस्त्यार पातळपाक लागला तेन्ना म्हापशा पालिकेन हांगसर कॅमेरा बसोवन कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वॉर्ड नंबर 1 हे म्हापशान पडटा कुशेले म्हणटा थंयसर आहा हांव. इशू आहा तो आतां हे गार्बेज हांगा गार्बेज डंप केलेले आहा. लोक हाडून हांगा उडयतात. आतां इतले गार्बेज जालेले आहा ते रस्त्याचेर मदीं येयलेले आहा. वयता ते सगळी घाण जालेली आहा. हांगा रेजिडेन्शियल एरिया आहा आमचे म्हापशाकार वतात. म्हापशान पडटा हें कितें मुन्सिपाल्टीचें हांगासर लक्ष ना. मुन्सिपाल्टीन हांगासर कितें तर करूंक जाय कचरो व्हरपाक आहा. सगल्या कडेन प्रॉब्लम आहा. खोल्ले वयर येतले कॉलेजी कडेन थंयसरूच तेंच प्रॉब्लम आहा. मागीर आल्दोना बस स्टँड थंयसर तेंच प्रॉब्लम आहा. लोक हाडटा उडयतात म्हणटा जाल्यार ताका तुमी कितें तो उपाय करूंक जाय. एक तर CCTV कॅमेरा तुमी हांगा लावंक जाय. बाकी कडेन लावंक जाय. तशें लायटी हांगा पेटना. तशेंच रस्त्याचे प्रॉब्लम 2 वर्सां जालीं हांगा लोक धूळ खाता. लोकांच्या घरांनी धूळ गेलेली आहा कितें. आनी आतां परतो पावस येयलेलो आहा. तितून गटरां तेंची थंय सारकी जावंक गटरान सगळें उदीक सगळें वयर येता. तें म्हापसा मुन्सिपाल्टी हें फास्ट जाता तें फास्ट घेवंक जाय. कितें म्हापशान पडटा आमच्या. पणजी स्मार्ट सिटी करपाची मोख दवरच्या पयलीं पणजे कोयर मुक्त करपाची पयली गरज आसा. पणजेचे प्रवेश द्वार म्हटल्यार पाटो, मात ह्या वाठारांत कोयराच्यो राशी जळीमळी पळोवपाक मेळटा. म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्याच वाठारांत कोयर विलो लावपाचो प्रकल्पूय आसा. पणजे म्हापालिका शारांतलो कोयर एकठांय करपा विशीं कशा तरेन आडनजर करता हाचेर पळयात वर्षा आश्वेकराचो हो खासा रिपोर्ट. हे आतां स्मार्ट सिटी जावपाचें आसा अशें CCPन जाहीर केलां. ते खातीर वेगवेगळे उपक्रम सुद्दां राबयले गेल्यात. आमचें शहर स्मार्ट सिटी जावचें अशें खरेंच पणजेकारांक मनानसान दिसता काय? हेच पळयात. तुमकां हांगासर कोयर दिसून येता. आनी हो गार्बेज प्लांट. ह्या गार्बेज प्लांटा भायर हो कोयर कोणी हाडून उडयला आसतलो काय? हाचो शोध कोण घेतलो? हाचेर कारवाई जातली काय कितें? फक्त हांगाच न्हय तर पणजेंतल्या खुबश्या जाग्यांचेर असो कोयर उगड्यार पडिल्लो आमकां दिसून येता. देखून गोंयची राजधानी ही विद्रूत जायत आसा. हाचेर CCP एक्शन घेतली काय कितें? आनी घेवची ना जाल्यार पणजी ही स्मार्ट सिटी कशी जातली आनी केन्ना जातली? गोमंतक TV खातीर हांव पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. गोंयांत सध्या चडशा वाठारांनी उदकाचे खूब अडचणी आसात. लोकांक सारखे पिवपाच्या उदकाची पुरवण लेगीत जायना आनी ह्या वाटेन म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन शुक्राराक केबल घालपाचें काम करतना कामगारांनी उदकाचे पायप फोडिल्ल्यान शुक्रारा रातीच्यान थंय कितलेशेच लिटरांनी उदक व्हांवून फुकट गेले.
राती फोडिल्ली पायपलायनीचे काम शेनवारा सकाळी सारके करताना दिश्टी पडटा. FC गोवाचो नवीन मुख्य प्रशिक्षक म्हूण कार्लोस पेना हांची नियुक्ती जाल्या. एक खेळगडो म्हूण लेगीत तांणी गोंयचें प्रतिनिधित्व केलां. तशेंच क्लबाक ट्रॉफी जिखून दिवपाक म्हत्वाची भुमिका पार पाडल्या. स्पेनांत आसतना कार्लोसाक कितल्याशाच क्लबांच्यो ऑफरी आयिल्ल्यो, पूण तांणी FC गोवाची जबाबदारी घेवपाक प्राधान्य दिलें. फाटलीं 2 वर्सां पालवी प्रशिक्षक पदाची जबाबदारी पार पडल्या उपरांत आतां कार्लोसा कडेन मुख्य प्रशिक्षक पदाची जबाबदारी आयल्या. सुक्या मिरसांग्याचें मोल सद्याक बरेच तेंगशेर पावला. हरशीं 300 ते 500 रुपया किल आशिल्ल्या मिरसांग्याचें मोल आतां 1500 रुपयाचेर पावला. म्हापसा 1500 ते 1200 रुपया, मांद्रे 1000 रुपया किल, जाल्यार सांखळे 800 रुपया किल ह्या मोलान सध्या मिरसांग्यो विकतात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. पुरुमेताच्या बाजारांत मिरसांग्यो विकत घेवपा खातीर व्हडा प्रमाणांत लोक गर्दी करतात. गरम मसाल्या खातीर सुक्या मिरसांग्याक चड मागणी आसता. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत मिरसांग्यांचे पोरसूं मोठ्या प्रमाणांत बायलां करतात. सध्या सुक्या मिरसांग्या खातीर फोना वयल्यान ऑर्डरी घेवन मिरसांग्यो विकपाच्या वेव्हाराक लेगीत नेट आयला. माना शिवोलेच्या इग्रजवाड्या वयल्या तळयेची सामकीच वाट लागल्या. उदक घाण जाल्ल्यान ताचो पिवपा खातीर वापर जायना. कांय वर्सां आदीं थळावे लोक हे तळयेचें उदक पिवपा खातीर, कपडे धुवपाक तशेंच शेतां आनी भाटां शिंपपा खातीर ह्या उदकाचो वापर जातालो. पूण आतां सगळ्याच लोकांच्या घरांनी नळ आयिल्ल्यान हे तळये कडेन लोकांचें दुर्लक्ष जालां. सरभोंवतणी झोपां वाडिल्ल्यान तळयेची सामकीच वाट लागल्या. लोक गणपती विसर्जना खातीर हे तळयेचो वापर करताले. ह्या तळयेची दुरुस्ती करून ती परतून वापरान हाडची अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्यात. आज अत्यंत वाईट परिस्थितीन हांगा तुम्ही पळोवंक शकतात. अशें सांगतात जाणटे की देवी लयराईचे धोंड जे गांवचे जे लोक आसताले भक्तगण ते दर वर्सा हांगा न्हाण घेताले. शिवाय गांवचे लोक हांगाचें उदक पिवपाक वापरताले, कपडे धुवपाक ह्या उदकाचो वापर जातालो. इतकेंच न्हय तर ह्या तळयेचें उदक डायवर्ट करून गांवच्या शेतांकूय हांगाचे लोक दिताले. कालांतरान घराघरांत नळ आयले आनी लोकांनी ह्या तळये कडेन दुर्लक्ष केलें. लोकांनीच न्हय तर गांवच्या पंचायती पासून सगळ्यांनीच दुर्लक्ष केलें आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात की तळयेची अवस्था अत्यंत बिकट अशी जाल्ली आसा. हे आमची मान्य इग्रज वाड्यार ही आमची तळी आसली. जेन्ना आमचो आवय बापूय आसलेली पळय तेन्ना ही आवय आनी आमी गवण्यांक हाडून एकदां सारकी केलेली ही तळी. ती आतां आमचो वॉर्ड मेंबर हेजेर आनी आमचे सगळे जाण कोण आहा ते पळय मातशें लक्ष दिवचें हे तळयेचेर. कित्याक आतां हांगा झाडां वाडलेलीं आहा. तशीच तळी आमची ही शेताक उदीक वयताले, ती शेताक वचपाक आतां वाट ना आनी लोकांक हे शेतां रोवपाक मेळना. तशीच आमी हेच तळयेचें उदीक आमी ते सायडीन हरणीन आमी उदीक घेताले आनी आमची शेतां ओंपताले आनी तशेंच रोंप्यांकूय आमी हे घेताले उदीक ते. तर आमचे जायते लोक हांगा हे आदल्या काळान आमचे आजी आजो आसतना तेन्ना हे उदीक आमी पियाताले. फर्स्ट बुलेटीन आमचे अशें चालूच आसतले, पूण आतां वेळ जाला एक ल्हान विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.